काणयेचें नांव मार. काणयेकार वल्ली खोड्रेस अजेकार. ही काणी प्रस्तुत केल्या शांती नरोन्ना बारन. मार. हफ्त्या आदीं कोणूच न्हय आशिल्ल्या 11 वर्सांच्या कुकुराक आतां अख्खो देश वळखता. सर्व टीव्हीचेर हाचे विशयान तर्क संवाद. तो कांय मंत्री न्हय, फुडारी न्हय, देवांक विकसो न्हय वा खंयचोय स्वामी न्हय. 11 वर्सांचो भुरगो. ग्रेस्त म्हणटन असो बिलकुल न्हय. गरीब भुरगो. आवय बापाय नासतना व्हड जावन येदोळ कसोय जियेल्लो. हळ्ळेच्या रस्त्यार कोणाचेंय कार रावुल्लें पळोवन धांवन आयिल्ल्या भुरग्यां पैकी तोय एकलो जावन आसलो. तांतलो सावकार कार हातावन देंवोवन इल्लें सकला देंवोवन मुतोंक बशिल्लो. तेदनाच हे पोकरी भुरगे एकामेकां मारन पडटना सावकार मुतोन पॅण्टाचें झिप्प घालन सरारा पाटींक घुंवतना हेर भुरग्यांनी कुकुराक मारून रडोवन दावुल्ले. सावकाराच्या मतीक चरक्याची भिरमोत दिसली. देखून कुकुराक पाठीमुखार कोणूच नातिल्ल्यान आपल्या कारार घालन घरा व्हरून गेलो. हें आजेक कांय 3-4 वर्सां आदीं जाल्लें. पेंटेन घर आसच्या सावकाराकी आपल्या घरा साकोर ठिकाणांतले देखून आतां कांय हो लावारीस चरको ठिकलो तर म्हणलें चिंताप सावकाराच्या मतीन. सावकाराक पेंटेसालांत व्हडलें जवळेचें दुकान आसलें. ताच्या घरान ताचीं 3 भुरगीं, 2 पेटे, 4 माजरां आनी ताची बायल सोडल्यार कोणूच नातलीं. एका सकाळीं 5 उठोवन बांयचें उदक व्हरून जाल नितळ करचें, घर झाडून पुसचें, रांदपाकूड नितळ करचें, हांडयो घासचें, पुसचें काम कर जातना वरां 9 उतरतलीं. उपरांत कुकुराक कालचें उरलें शीत आनी नुस्तें तोंड लावन जेवंक पडटलें. ताणें जेवंक शीता उंडी तोंडाक घालतनाच बेगीन जेव रे म्हूण धनीन बोबाट मारतली. पयलें कुकुराक शीत ताळ्यार शिरकतालें, पूण उपरांत संवयर जाल्लें. जेवन जातेस वस्त्रां उमळूंक आसतलीं, तीं सुकत घालूंक आसतलीं. वस्त्रां सुकत घालन जातना दनपाराचें जेवण तयार जातलें. देखून पयलें तो सावकाराक जेवण व्हरून दितालो. उपरांत इस्कोलाक गेल्ल्या भुरग्यांक जेवण दिवन पाटी येतना कांय 2:15 जातीत. दनपारां आयिल्ली दाळ आनी शीत मिरसांगे सवे खावन 2 घडी आड पडलो तर दोळ्यांक कांय झोप येतनाच खंय मेलोय रे, फक्त खावचें, हागचें आनी न्हिदचें, इतलेंच काम येवचें तुका म्हणून धनीन मुरयो दिताली. वेगीं उठोवन सुकुल्लीं वस्त्रां भितर हाड, तीं घडीकन काबाटान दवरून परतून बांयतलें उदक व्हरून जालांतल्या फुलां झाडांक वतून जातना सांजेचीं 6 जातात. उपरांत सांजेची च्या आनी नस्तो घेवन पेंटेक गेल्लो. रातीक सावकार आंगड बंद करता पर्यंत थंयच राखून रावतलो. आंगड बंद करच्या आदीं जाण नितळ कर सावकारा सोवें पाटीं घरा येवन पावतना वरां 11:30. उपरांत पयिल्लें 2 सुक्यो भाकऱ्यो खावन उपरांत भायर नाणयेंत वचून न्हातालो आनी भायल्या सोंप्यार न्हिदतालो. हिस्स दिसपडटी कुकुराची. ताचे सोवें 2 पेटे सयत सांगात दिताले. एकलो टॉमी, दुसरो दासू. थोडे फावटी भुरगीं कुरू कुरू कुकुरा म्हणटना कुकुरा घुसपडलेलोय आसा. कितलीं सोबीत नांवां. आपणाचें नांवय टॉमी आशिल्लें तर. भुरग्यांनी सदांय कुरू कुरू कुकुरा म्हूण चिडायतना कुकुरान मतीन चिंतचें आशिल्लें. पूण आतां कितें करूंक जाता?
ताची आवय कशी मेल्या, बापय आपणाक धांवडावन दुसरें कोणाकय काण घेवन येतना आपल्या 4 वर्सांच्या प्रायेर कुकुरान रस्तो धरलो. रस्त्यातावन शिदा सावकाराच्या घरा पावल्लो, आजीक 3-4 वर्सां आदीं. कुकुराक दीस, हफ्ते, म्हयने, वरस सक्कड एकच लेख. ना कोण ताका विसरतलो, ना कोण आयकोवचो. आपली दिनचर्येन कांय चड उणें जाल्यार पेट्याक बांदच्या सामड्याच्या पाट्यान सरसरेत मार खावंक पडटले दोगांय सावकार तशेंच धनीण. एक फावटी उदक व्हांवून हाडटना जडायेची शिदी सकला घाल्ल्याक ताका नागडो करून सरसरेत मारतना ताच्या मतींत रिगिल्लें भें आजुनी ताच्या मतींत आसलें. देखून त्या पाट्याक पळयतना आतांय तो कामतलो. पूण हो कुकुरा आतां देसभर फामाद जावंक हीं कारणां बिलकूल न्हय. थोड्या दिसा पयलें ह्या घरान 1.5 वर्सां काम केल्लो माधव आयिल्लो. ताचो सांबाळ बाकी आसा म्हूण धनिणे कडेन वार्जीक करतलो. कुकुरा वस्त्रां उमळटना हें आयकतलो. माधव उलोवन उलोवन आपलो ताळो रडकुरो करून, गरिबांचे दूख तुमचेर बेजनाये वसना. तुमकां हांव बूथ शिकयतां, हांव मंडळीक दूर दितां म्हणून गेल्लो. वेच्या आदीं ताची बिरमोतीची नदर कुकुराचेर वचनासतना गेली ना. पूण खंयची ती मंडळी म्हणलें कुकुराच्या मतीक गेल्लेंच ना. एका दिसा कठीण शेळींत आनी तकली फटाफट जावन कुकुराक सकाळीं उठोंकूच जालें ना. धनीन सकाळीं उठोवन पळयतना रांदपाकूड मेळ्ळें आसा, घर मेळ्ळें आसा आनी भायर कुकुरा सुशेगाद न्हिदला. तिणें रागान पेट्याचो पाटो हाडलो आनी न्हिदिल्ल्या कुकुराक सरसरीत मारूंक धरलें. तुका दिसान दीस सरप सोडून येता. तुका जेवण कोण तुजो बापय दितावे? आमकां कामाची मेळनान म्हूण ह्या दरवेशीक वोण हाडून आयला म्हजो पती. तुका एकच काम करूंक जाता तर कर, नावे आत्तांच्या आत्तां घर सोडून निकळ. सकाळीं फुडेंच मार खावन उठिल्ल्या कुकुराक आयकोवची कोणूच नातलीं त्या घरांत. ताच्या दोळ्यांनी दूख उमाळून आयलें, तरी उटावटी वचोन नितळाय करूंक लागलो. पाट्याचें बेल्ट लागून जायजय ताच्या तरण्या पांयाची कात फुटोवन रगत येतलें आनी हुलपतलें. पाटीचेरी कठीण हुलपतलें. बांयतलें उदक व्होण कश्टांनी शिदी माथ्यार चडयली. शिदयेंतलें उदक गळोवन कुकुराच्या माथ्यार तोंडार गळोवन ताच्या दुखासवें विलीन जावन धरते वयल्या धुळीच्या कणान मेळोवन घडयेन मायाक जालें. वेगळी नितळाय करून धनपरां बुती व्हरतना रडोनूच वेच्या ताका वाटेर माधव मुखामुखी मेळ्ळो. एकामेका दोगांनी वळख धरून माधून ताका रावयलो आनी कित्याक रडता म्हणलें समजून घेतलें आनी धैर्य दी लागलो. तूं भियेनाका, तांकां हांव बूथ शिकयतां. हांवें मंडळीक दूर दिलां. मंडळीच्यांनी म्हाका आज परत वचोन ये म्हूण धाडलां. आज म्हाका म्हजो बाकीचो सांबाळ मेळनातल्यार तांकां शिकयतां बूध म्हणून तो गेलो. कुकुरा आपल्या कामार पडलो. उपरांत कितें जालें कळीत ना. तो सांजेर आड पडिल्ल्याक एकच घरा टॉमी आनी दासून जोरान घोंगच्या आवाजान जाग जाली. सुमार 10-20 जण जलांत एकठांय जाल्लो. थोडीं बायलां आनी थोडे दादले. दोग ते कॅमेरा घेवन आसले. तांचे मदें आसच्या माधून एकल्या दादल्याक म्हजेशी भोट दाखयलें. तो दादलो लागीं येतना कुकुराची नदर तांच्या हातान कांय पाटो आसा काय म्हूण भियेलो.
पूण ना, तो येवन कुकुराक मोगान पोशेवन उठोवन, भिये नाका, तुका आमी आसांव, सांग तुका कोणें मारलें म्हूण विचारी लागलो. मादामेन कुकुराच्या तोंडांतलें उतार सुटलें. दोग कॅमेराचे लागीं आयले. तूं कितल्या तेंपातावन काम करनासाय? कुकुराची जाप नातली. तुका कितलो सांबाळ मेळटा? परत कुकुरान मौन पंगरलें. पूण ताची मोत कठीण भियेल्ली. कांय आपणाक घरसण वसोंक पडलें तर आपणान खंय वेचें, कितें खावचें हें चिंतून ताका औचित्य भें दिसलें. कॅमेराचे मनीस कुकुराच्या आंगार दाटशेवन आयिल्लें रगत आपल्या कॅमेरांनी कैद करतले. घरा भितर तावन धनिणेन बायलो लोक पळयतच जनेलां दंपलीं आनी दार बंद करून भितरच बसली. एका दोगांनी कॅमेरा घेवन दार ठोकलें तरी तिणें बागील उक्तें केलेंच ना. पत्रकर्त्यांनी तांचीच म्हणली काणी विणली आनी एकेका पत्रकर्त्यान एकेका अर्थान ती कॅमेरान प्रस्तूत केली. एकल्यान कुकुराचें शर्ट काण ताच्या पाटीरासच्या मारांची निशाणी दाखयली आनी एकल्यान ताची चड्डी निसरायली आनी ताच्या कुल्यांचेर जाल्ल्या मारांची निशाणी कैद केली. तितल्यार हाणें कुकुराक धैर्य दिवन, भिये नाका, आमी आसांव, आमी तुका बचाव करतांव, चल आमचे संगी म्हूण आपोवन व्हेलें. थोड्याच वेळान तीं पोलीस स्टेशनाक पावलीं. थोडो वेळ राखतच इन्स्पेक्टराक मेळोवंक अवकाश मेळ्ळो. देखून हीं भितर गेलीं. येदळूच मंडळीच्यांनी ताका सांगल्लें जायजय. देखून भितर रिकतच इन्स्पेक्टरान सवाल केलें, होस्सुगी तो, कितें रे, नांव कितें रे तुजें? कुकुरा, तुज्या आवय बापायचें नांव? कुकुरा तिशीन हिशीन पळय लागलो. कितलो तेंपतावन काम करताय? मस्त तेंपतावन. कितलो सांबाळ मेळटा तुका? कोणें मारलें तुका? मादामेन. कित्याक, कांय सोरलें, पोकरी केल्योय? ना, हांव सकाळीं उठोंक नातुल्लो देखून. कुकुरान सतत सांगलें. कित्याक उठोंक नाय? सकाळ जाल्लो, कळ्ळो ना म्हाका. मस्त मारलें गी तुका? परत कुकुराक ताचे सवय आसच्या दादल्यांनी ताचे शर्ट आनी चड्डी काण ढाकयतना कुकुराक भें तशेंच लजय दिसली. पूण कितें करतलो तो? पोलिसांनी ताका थंयच बसयलो आनी मंडळीच्या संद्यान कंप्लेंट बरोवन घेतलें. उपरांत पोलिसांनी जीप स्टार्ट करून गेले. पोलीस स्टेशनांतले भायर येतना टीव्ही घरांक कोणेंगी खबर दिल्ली. देखून तांणी हांचो रेवोड घालो. आमच्या देशान आज इतली प्रगती केल्या तरी अजून आमच्या देशान भुरगीं काम करतात आनी तांचेर अजून जुलूम जाते आसा. इतलें सांगून कॅमेराचे दिवे पालवून तीं लागीं आयलीं. कुकुराक आतां मारांच्या की चड भिरांत परत आपणाचे वस्तूर काडटात म्हणली. टीव्ही वाले मंडळीच्या संदलांगी उलोवन आसचे वरींच परत दिवे जळ्ळे आनी टीव्हीचे कॅमेरा कुकुराचेर घाले. ताच्या आंगा वयले घाय परत दाखोवंक परत कुकुराचे शर्ट आनी चड्डी काडलीच. सकाळीं तावन एक गोट उदक पिये नासता आतां ह्या टीव्हीच्या उजवाडान कसलोगी काळोख आपल्या दोळ्यांनी भरून येवन कुकुरा थंयच गळ्ळो. तक्षण तोड्यांनी ताच्या तोंडार उदक शिंपटायलें. कुकुरा आतां उठोवन
आतां आपणाक पाटीक कशें वेचें, गेल्यार मादामेचे मार कशे खावचे म्हूण चिंतून ताच्या आंगाची ल्हंव हळटार उबी जावन येतली. देव बरें करूं.